नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी प्रणालीज कुझीन आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा। आयज आमी करया गोवन स्टायल केळ्याच्या पानांत तळिल्ले बांगडे और मॅक्रल फ्राय इन बनाना लीफ। हे खावपाक खूब रुचीक लागता, तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा ताजे मोठे बांगडे घेतल्या। हे बांगडे उदकान बरेपैकी धुवन घेतल्या आनी साफ करून तांकां अशे दोनी सायडींनी कात्रे घालून घेतला। हे पळया अशें। आता हांकां आमी थोडे मीठ लावन घेवया। तातूंत घालता एक ल्हान चमचो मीठ आनी हें मीठ आमकां ह्या बांगड्यांक बरेपैकी लावन घेवपाक जाय। अशें बरें सारोवन घेवया आनी ते कात्रे घातल्या तातूंतय थोडे अशें मीठ लावन घेवया। हे पळया अशे तरेन आमकां हे मिठाक लावन घेवपाक जाय आनी हे आमी एक 5 मिनटां खातीर काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत तातूंत मागीर एक ल्हान चमचो हळदीचो पिठो घालून घेवया। तातूंत मागीर एक मोठो चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो। हांगा जितले तुमकां तिखट आवडटा तितले तुमी मिरसांगेचो पिठो वापरात। ताजे उपरांत तातूंत घालता एक ल्हान चमचो आले लसणाची पेस्ट। तातूंत मागीर 2 चमचे कोकम ज्यूस घालून घेवया। हांगा हांवें सोलाचें थोडें उदक काडून घेतिल्लें तें तातूंत घालून घेता। ताजे उपरांत तातूंत घालता बारीक चिरलेली ओली कोथमीर आनी हें सगळें आमकां वेवस्थीत अशें मिक्स करून घेवपाक जाय आनी त्या बांगड्यांक बरेपैकी लावन घेवपाक जाय। अशें बरें कात्र्या भितरूय घालून घेवया आनी हें एक आमकां 15 मिनटां खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। ताजे उपरांत हांवें हांगा केळ्याचें पान घेतलां। हें उदकान बरें धुवन सुक्या कपड्यान पुसून घेतलां आनी ताका सील करपाक हांवें हांगा टूथपीक घेतला। हाजे जाग्यार तुमी थ्रेडूय यूज केल्यार जाता। आतां हें पान आमी दुसरे वटेन अशें परतून घेवया आनी ते मॅरिनेट केल्लो बांगडो ताजेर घालून हे आमकां बरेपैकी पॅक करून घेवपाक जाय। बरें सील करून घेवपाक जाय। अशें बरें फोल्ड करून घेवया आनी ते टूथपीक आसा तशें अशें सील करून घेयात। हांगा जाय जाल्यार तुमी सुताचो किंवा थ्रेड ताजो वापर केल्यार जाता, पण सगळें आमी सील करून घेवपाक जाय। हे पळया अशे तरेन आमी सगळें एका सील करून घेतला। आतां अशेच तरेन आमी दुसऱ्या बांगड्यांक बरें सील करून घेवया। ताजे उपरांत हांवें हांगा कायल गरम करपाक दवरल्या। ती कायल गरम जाली तशी हांव तातूंत थोडें तेल घालून घेता आनी हें तेल आमी बरेपैकी तापपाक दिवपाक जाय। तेल तापलें तशें ते सील केल्ले बांगडे एक एक करून कायलीर घालून घेवया आनी हें आमी अशें कवर करून एक 5 ते 8 मिनटां खातीर भाजून घेवया। 8 मिनटां उपरांत हाजें झांकणें काडून आमी हें दुसरे वटेन परतून घेवया आनी ह्या सायडीन आमकां 5 ते 8 मिनटां खातीर परत एकदां लीड बंद करून भाजून घेवपाक जाय। ताजेर झांकणें धांपूना जाल्यार तातूंतलें तें तेल सगळें उसळटा, ताका लागून ताजेर झांकणें धांपूनूच हें आमी भाजून। आनी हें पळया हें केळ्याचें पान दोनी सायडींनी बरें गोल्डन ब्रावन जाल्लें आसा, म्हणल्यार तातूंतले ते बांगडे बरे अशे दोनी सायडींनी फ्राय जावन तयार जाल्ले आसा। आतां हें आमी एका आयदनान काडून घेवया आनी अशे तरेन तुमचें ट्रेडिशनल गोवन स्टायल मॅक्रल फ्राय इन बनाना लीफ खावपाक तयार जाल्लें आसा। आनी खरें सांगपाक गेल्यार हें खावपाक चड बरें लागता, तर तुमीही एकदां मुद्दम करून पळयात। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ्या अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।